नमस्कार. सध्या आयज आमी जे येयल्ले आसात ते मंगेशी आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकतात हे 5वेचार शेत वांयगण जे आहा ते वांयगण रोवपाचें काम हांगासर चालू आसा. शेतकार ते काम करतात, रोप काडून कुणग्यांनी लावपाचें काम चालू आसा. आयज आमी ह्या सोबीत सुंदर अशा गांवांत येयल्या कित्याक तर हे जे शेतकार आसात जे शेत हे लायतात तेंच्या मुखार आयज एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. एक तांकां समस्या मोठी निर्माण जाल्ली आसा आणि हेच विशीं भासाभास करपा खातीर ह्या शेतकाऱ्यां कडेन तेंच्या वांगडा उलोवपा खातीर आणि हे जे शेत रोयतात आयज आमी पळयत जाल्यार गोंयांत हे अशीं शेतां पळोवपाक आतां दिश्टी पडना. आणि खास करून फोंडे म्हाल जो आसा थंय म्हाका दिसता अशे तरेचें शेत ह्या म्हालान खंय जर दिश्टी पडटा आसत येदे व्हडल्या प्रमाणान जे लोक आजून रोयता जाल्यार ते हांगासर आसतले, मंगेशी हांगा आसतले. तर हे जे लोक शेतकार जे शेत लायतात तेंच्या मुखार कितें समस्या आहा, खंयचो प्रश्न आहा तो जाणून घेवपा खातीर आनी तेंच्या वांगडा भासाभास करपा खातीर आयज आमी हांगा येयल्यात. आमी तेंच्या वांगडा उलयतले आनी जाणून घेतले की ह्या शेतकाऱ्यां मुखार नेमको कितें सद्या प्रश्न निर्माण जाला. आमी जे आसा हांगा हे ते सगळे शेतकार आसात जे हे सगळे शेत रोयतात तेंची जी समस्या आसा किंवा तेंचो सद्या जो प्रश्न आहा तो म्हणजे एक हे जे शेत आहा तेच्या वयल्या वटेन एक कन्स्ट्रक्शन येता आनी ते कन्स्ट्रक्शनाक उदक जें आसा हे ते मदले त्या व्हाळाचे वापर जातलो आनी ज्यात व्हाळाच्या उदकाचेर ही सद्या आतां शेतां जी आसा ती जगतात. मागीर फुडें ते मिरसांगो लायतात, पोरसो करतात त्याच उदकाचेर. पूण तें कन्स्ट्रक्शन येयल्या उपरांत त्या उदकाचेर आवळ येतली आनी ही शेतांक जे आहा ते उदक पावचें ना आनी अशी ती समस्या आसा. त्या भायर हांगासरले लोकल जे भुरगे आसात जे आरजी कडेन संबंदीत आसात ते जाय ते फॉलोअप घेतात. ती म्हायती आमी ह्या आरजीचे भुरगे आहा तेंच्या कडल्यानूय घेवया. पूण आमी पयलीं शेतकारां कडेन उलोवया. सो तुमकां तें जें कन्स्ट्रक्शन येता तेचो तुमकां त्रास जातलो म्हणटा? त्रास जातलो, शुअर त्रास जातलो. म्हणजे कारण कितें आहा, फक्त उदका लागून. आतां हें उदक दिसता, फाल्यां कितें आसा आनी 1-2 म्हयने गेले की उदक सामकें कमी जातलें आनी प्लस तेणी बांय मारल्या कारणान तो उदक आनी ओडटलो. म्हणजे आनी आमकां म्हणजे आतां म्हयनोभराक उदक मेळूं शकता आमच्या सोंपतलें. आनी ज्या वेळार फळ येवपाच्या टायमाकूच आमकां जर उदक ना जाल्यार आमी लावन तरी कितें फायदो अशें दिसता मना. पूण आमी तें आयज पासून चालून दवरलां. कितले शेतकार आहा तुमी? आमी सगळे 12 वांगडी. हे सगळे तुमी ह्या गांवचे करून आमी सगळे गांवचे 25 जाता सगळे एकट्यालो एकटो अशें करून आमी तें अशें म्हणजे वांटून घेतलें आमी सगळ्यांनी. ती केन्ना बांदपाक सुरू केला ते? आमी आतां जालें देड म्हयनो जालो. आं तें कन्स्ट्रक्शन बांदपाक सुरवात केल्या तेणी फाटले 5-6 म्हयने जाले. कळ्ळें तेजे पयलीं काडला प्रयत्न केले. हय कळ्ळें. ताका आमी सांगलें आमकां म्हणलें हांगा हें नाका तुमी एक समज कितें करतात एक कोणी हें घेवप बंगलो बांदून रावता ती गोश्ट वेगळी आसता. आतां हॉल किंवा फ्लॅट म्हणजे फाल्यां घाण जातली सगळी. तशें ऑटोमॅटीक ते व्हाळां उडयतले मागीर ते उदकाक ऊस कुसोन आमच्यान ते उदक आतां वता मागीर तें उदक भाजी घालपाक तेच उदक अशें न्ही. आनी मेन कशें आसा आमी आतां उलयता पूण गव्हर्मेंट जेन्ना सांगता आतां तो प्रोजेक्ट जो आसा तो लो लायन एरिया आसा. कळ्ळें. म्हणजे उदकाच्या लेवलाच्या हेजेर आसा. ताका परमिशन कशें मेळ्ळें हो मोठो प्रश्न आसा. कारण जेन्ना कायदो जेन्ना सांगता की लो लायन एरियेत असली कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना तेन्ना ताका परमिशन मेळोन बाय फोर्स तो आतां कसो करता तें आमी सुद्दां तें ताका सांगलें तुजे खातीर तूं कितें थंय हें कर कितें स्वता खातीर बांदताले बांद. पूण अशें तूं कमर्शियल प्रोजेक्ट जेन्ना हाडलो तेन्ना गांवच्या लोकांक हेजो खूब त्रास जातलो. कितें पूण तेजे एक मिनिस्ट्री लेवलाचेर खंय तरी तो फोर्सान काम करता. कळ्ळें. म्हणून तेज्या आमी आतां कितें आमी सद्या ताका खूब हें केली ट्राय केली सांगपाची हें करपाची पूण तें हें जायना. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा हो व्हाळ जो आसा हो व्हाळ जो हितूनसून केरीसून स्टार्ट जाला तो मडकय हेका जॉयन जाला तो करंदाळे म्हणटा तें. कळ्ळें. आनी हे व्हाळांचेर इतले लोक डिपेंड आसा की जे पीक पळय काडटात ते चडशे पीक हे उदकाचेर काडटात. आनी हें उदक फाल्यां दुशीत जातलेंच. कळ्ळें. हें नाच कित्याक असले प्रोजेक्ट जेन्ना हेजे सायडीक येता नाल्याच्या सायडीक येता तेन्ना सांगपाची गरज ना. आमी खुबशे कडेन पळयल्यात कितें
हें उदक दुशीत जाल्या नंतर कोण थंय वचोंक सोदिना, कारण भंय आसता न्ही प्रत्येका आरोग्याच्या दृश्टीन कितें त्या खातीर तें हें करना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो मंगेशीचें आतां हें वर्ल्ड फेमस देवस्थान कितें तेजे फुडल्यान हो हें गेला, नालो गेला. आनी आतां 2 म्हयन्या नंतर, आतां हो म्हयनो सोंपलो, तेजे नंतर थंय जी घाण जाता आनी वास मारता पळय न्ही, आतांच अजून स्टार्ट होना हो प्रोजेक्ट, तेजे पयलीं आतां जो वास मारता थंय पळय न्ही, थंय रावंक जायना. जेन्ना हो प्रोजेक्ट स्टार्ट जातकीर थंय कितें जायत हें सांगूं येना. म्हणजे अशें वासान आनी थंय घरां जीं आसा सायडीनी त्या लोकांक फाल्यां सकाळीं खूब त्रास जातले. कितें ती घाण आनी हें तें आमी कितें अशें कितें प्रोजेक्ट आमकां नाका असो म्हणना, तुमी प्रोजेक्ट बांदा, पूण जे जाग्यार बांदपाक जाय ते बांदात न्ही. जागो चुकला हो जागो मेन कसो आसा, हो जागो सगळो येजो न्ही, शेत रोयता, मिरची रोयता, म्हणटा अशें लो लायिंगूय आहा लो लायन एरियेक आसा न्ही तो. ते हेणी तो खूब हें आसा, आमकां त्रासदायक आसा फुडें तो. म्हणून आमी कितें आसा, आमचे गांवचे लोक सुद्दां आजून पासून मंगेशी जे शेतां करतात पळय लोक, ते खूब त्रास करून करतात. अशें आतां कितें आसा, प्रत्येक गांवांनी लोकांनी शेतां भितर करपाची सोडलीं, कारण अशेंच प्रॉब्लेम जाता. जनावरांचो प्रॉब्लेम, आमकां सुद्दां जनावरांचो प्रॉब्लेम जाता. रानदुकर, बाकीचे जे आसा माकड आनी कोण कोण सगळे हें करतात. पूण आमी ते करतात, आमची जमनी बऱ्यो उरपाक जाय म्हणून. कितें म्हणून आमकां त्रासूय बीन जाता, पूण असले हे प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना चड त्रास जाता. कळ्ळें. तेन्ना प्रोजेक्ट आमकां हे अशे प्रोजेक्ट ह्या जाग्यार येवचे न्ही अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन हें करतात. प्रत्येक कडेन लोकांनी शेतां करची, कारण फुडें अशी परिस्थिती आसा की जमनी आसतल्या लोकां कडेन पिकोवपाक कांय करचें. आतां लोक तर ते पिकोवपाक कांय फुडें सरना, कारण त्रासदायक आतां कामां कोणाक नाका, प्रत्येकाक सर्वीस जाय. सर्वीस असल्या कारणान मागीर तो लोक हें करूंक सोदिना. भाऊ तूं सगळें म्हणजे खोलायेन ह्या भाऊ शेतकारान आमकां सांगलां. आनी हांगा आतां शेतकार आमी तांकां विचारया. भाऊ तुजें नांव? म्हजें नांव रोहिदास. तुमी शेत रोयता? आमी शेत रोयता. तुमकां नाका हो प्रोजेक्ट? खंयचो नाका. कित्याक सांग, मेन आमचो व्हाळा जो आसा पळय न्ही, तो व्हाळाचें उदक जें आमकां क्लीन पयलीं येतालें न्ही, तें आतां येना आमकां. कारण सगळ्यांनी व्हाळां सगळो कचरो घाल, हें घाल, तें करून केल्लें आसा. आमकां आतां पांय आमचे मागीर खाज येता पांयांक. पयलीं तशें नाशिल्लें. मागीर तो प्रोजेक्ट असो जालो, मागीर कितें करतले, काडटले सगळे कितें माती कचरो हें तें सगळें व्हाळां घालतले. तुमचे फाटल्या वटेन आहा हें? हय. सो हें सगळें तुमकां इफेक्ट? हें सगळें आमकां न्ही. आनी थंयच आमचे ह्या शेत आसा न्ही, थंयच आमी बांदारां बांदता, थंयच्यान उदक सगळें भितर. मागीर आतां ही जी एरिया आसा, ही एरिया आमची झरीच्या उदकाची. म्हणजे ह्या आतां कुळाकार किंवा हो दोंगर, हे दोंगरा पलतडी एक मोठो हें आसा. कितें आसा, प्रोजेक्ट केले तेणी. आतां स्वामीन मठ बांदला आनी थंय बोरींग बांदल्या. आतां जर समजा त्या बोरींग वेल्यान उदक ओडलें जाल्यार आमच्या कुळाकाराक कितें जावपाचें? फाल्यां हें शेत आमचें नश्ट जावंक शकता, कारण तें उदक तर तेणी ओडलें प्रत्येकान, जाल्यार आमचेर खूब इफेक्ट येवंक शकता. कारण कुळाकार सुद्दां नश्ट जावंक शकता. अशें पळय, हें सगळें तुम्ही पळयलां आसलें, हें सगळें हें कुळाकार न्ही, हे कुळाकार ते झरी उदकाचे. हांगा 2 झरे अशे आसा, ते आमच्या भुरगेपणां हांव पळयता केन्नाच बंद ना. ते एक मुशेर म्हणटा तो आनी एक सुरगी भाट अशे 2 झरे अशे मोठे हे आहा. केन्नाच ते बोरींग मारला तेचो इफेक्ट जाला काय मारलो? उदक कमी जालें. पर मे म्हयन्याक कमी जालें. कळ्ळें न्ही. त्या उदकाचेर ही कुळागर आहा. सगळें त्या उदकाचेर चलता आमचें. हें शेत सगळें आसता त्या झऱ्याचेर. त्या झऱ्याचेर चलता. आनी असो काही प्रॉब्लेम आसा आमकां. पूण तेजेर आतां सरकार हें कांय करना. आमी तेजेर हें सुद्दां केलें, कळ्ळें न्ही, तें स्वाम्याचें मठा हें केलें पळय न्ही, बोरींग मारपाचेर. म्हणून तेंचे वयर म्हणजे तुम्ही आता बारीक मनीस, म्हणजे बारीक जरी म्हटलं तरी सरकार म्हणटा की आमचें हें अंत्योदय तत्व म्हणटा. तुमचो कोणी आवाज आयकलो, पंचायत जावं कोण येयलो तुमची वासपूस करपाक? तुमी आतां इतलो विरोध करता तो प्रोजेक्टाक बी. प्रोजेक्ट तशें येवन येता वयता, पूण तशें हें खोलायेन वचना. ठोस कांय ना. कळ्ळें. आमी सगळें आश्वासन दिता वयता. आश्वासन फक्त आश्वासन, आनी कांयच ना. अशें ना आमी हें करता तें करता, कांयच करिना. शेवट आमकां हे त्रास न्ही. आमच्या जे आवय बापायन हें आतां सांबाळून दवरलेलें आहा, तशें आमी सांबाळना. कळ्ळें न्ही. हेचे फुडें आमी सांबाळचें अशें भुरग्यांनी आमचें, अशें आमचें हें आसा. पूण अशें जर प्रोजेक्ट जाले जाल्यार तूं ही शेतां आहा ती वयतली मागीर. उदक ना जाल्यार कितें ना जाता, उदकाचेर सगळें मेन न्हू.
आतां पयलीं आमी हे व्हाळां सुद्दां शेतां काम करून व्हाळां नाताले. आतां ते पाणी दिले बुडले पसून ते बुड्डता खाज जाता. आरजीचे भुरगे हांगासर आसात, आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करया. सो म्हाका सांगा, नेमके हो प्रोजेक्ट आसा तो नेमको कितें आसा, तुमी कसो फॉलोअप घेतात, तुमी कितें केला, पाठपुरवठो कितें केल्लो? म्हाजें नांव गौरेश गावडे आनी आमी वेलिंग पिरोळ कुंकळेचे बायोडायवर्सिटीचे कमिटीचे मेंबर्स, तशें VDCचे मेंबर्स आनी तशेंच वॉटर शेड कमिटी जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा तेजे आमी मेंबर्स जावन आसा. आनी सांगपाचो हो मुद्दो असो आसा की आतां आमगेले आख्खे जर विकपिके पंचायती पळयली जाल्यार फक्त मंगेशी हांगाच आमची शेतां उरलेलीं आसा. आनी एके वटेन हें सूख आमकां दिश्टी पडटा की शेतकार आमचे हे कश्टकरी आसा बारीक हेचे आजुनूय हे कसून जमनी आपणाले आजुनूय दवरलेले आसा. आनी दुसरे वटेन बाकीच्यो ज्यो आसा शेतां ती खंयचे ना खंयचे शेतकारांची म्हणजे पंचायतीच्यान जावं खंयचेच हेजे प्रशासना कडल्यान कसलोच आदार मेळनासून ती पडीक पडलेली आसा. पूण हे आमचे कश्टकरी जे आमचे जाणटे आसा हे आसा ते आजुनूय पिकयता. पूण आतां आमचें एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन पोलचे कन्स्ट्रक्शन म्हणून बेकायदेशीर बांदकाम थंय मंगेशी जंक्शनाच्या सायडीकूच सुरू जाल्लें आसा. आनी जवळ जवळ 2016-17 कितलें तांकां परमिशन दिल्लें फाटल्या हितून. पूण जेन्ना दुसरी बॉडी येयली आनी 5 वर्सांची फाटल्या तेन्ना तेंच्यांनी ताका रस्तो ना जावं लो लायन एरिया आसा ह्या 2 हेचे बेजिसाचेर ताका स्टॉप ऑर्डर काडलेली, म्हणजे काम बंद दवरलेलें, परमिशन दिवनाशिल्लें. पूण आतां परत 2022 जशें इलेक्शन जालें पंचायतीचें तेन्ना तेंच्यांनी परत ताका परमिशन दिलें. आतां वारंवार हे शेतकार आसा ते आपणाले गाराणे मांडीत आशिल्ले प्रसार माध्यमांतल्यान जावं पंचायतींनी जावं वयल्या डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन वारंवार हे प्रश्न मांडीत आशिल्ले की आमची शेतां इफेक्ट जातली म्हणून आनी आमची नाशाडी जातली म्हणून शेताची. पूण तेजें कांयच हें जालें ना. पूण BDOन सुद्दां दखल घेवन हेची पंचायतीक डायरेक्शन दिल्लें, मेमोरेंडम दिल्लो की हें जें बेकायदेशीर कामां जें लो लायन एरियेक हें केल्लें आसा, लँड फिलिंग केल्ली आसा आनी ताका मेन म्हळ्यार रस्तो ना, फेन्सिंग केल्ली आसा बेकायदेशीर. BDOचें मेमोरेंडम केन्ना हय जूनाक येयल्लें, 6 जून 2023 येयल्लें, म्हणजे 8-9 म्हयने जातले. आतां हें जेन्ना पावलें पंचायतीक तेन्ना तुमी बॉडी मिटिंगेक पळोवंक शकता हांगासर सेक्रेटरीन स्वता बरयलें आसा इश्यू नोटीस टू रिमूव, म्हणल्यार आमचें मड फिलिंग केल्लें आसा पळय आनी फेन्सिंग केल्लें आसा ते काडून उडोवचें, म्हणजे हो विशय शेतकाऱ्यांचो थंयच मिटलेलो. सेक्रेटरीन केन्ना सांगला 15/6/23 2023 म्हणजे रोखडीच मिटींग जाली पळय तेन्ना सांगला मिटींग तेन्ना सांगलें. काडलें मागीर काय काडून? पूण आजून पर्यंत तेजें कांयच फॉलोअप जाल्लें ना. आजुनूय तेजें एक सुद्दां ताका नोटीस म्हणटा ती काडली ना. तुमी पळोवंक शकता हांगासर जुनाक सुद्दां थंय कांयच कन्स्ट्रक्शन आशिल्लें. पूण जेन्ना मागीर आतां ऑक्टोबरांत थंय हे तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन उबारपाक वयर काडलां. म्हणजे हो जर आमची जी पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी जर शेतकारांचो आमचो गांवचो विचार केल्लो जाल्यार खंय तरी हें शेतां हीं उरता आशिल्लें आनी हें कन्स्ट्रक्शन खंय तरी थांबता आशिल्लें. आयज सारकें तेणी थंय बांय मारल्या, इल्लिगल बांय मारलेली आसा आनी कन्स्ट्रक्शन केल्ल्या कारणान तें टोटली उदक तो वॉटर पंप लावन ओडटा. आमी BMCचे थ्रू बायोडायवर्सिटीचे थ्रू हें खंयचें संवर्धन जावचें, हें सगळें आमची गांव हें उरचें, हें शेतां भाटां उरचीं, हेका लागून आमी प्रयत्न करीत आसता. मिटिंगो आपया, कॉल आवट करा, मागीर आमी हेचे विचार करुया म्हणल्यार सरपंच आनी ते पंचमंडळ आसा तें खंयच हें देना. स्वता जेन्ना प्रशासन तुमच्या दारी जेन्ना कार्यक्रम जाल्लो हांगासर पंचायतीन आनी स्वता आमदार हांगासर गोविंद गावडे येयल्लो तेन्ना सुद्दां तेंचे मुखार हो आमी प्रश्न मांडलेलो आनी त्यांनी स्वता सांगलें की सगळे TCPचे ऑफिशियल आनी पंचायत मंडळां घेवन तुमचो हो विशय सुटावे करतालो म्हणून. पूण आज पर्यंत आमची मिटिंगूय कॉल आवट केली ना आनी हो विशय सॉल्व करपाचोय प्रश्न केल्लो ना. म्हणजे BDOन पंचायतीक आदेश सुद्दां दिल्लो पूण तेच्या आदेशाची काय अंमलबजावणी कांयच जावना. आतां आमचो जो आमदार आसा गोविंद गावडे हो ST समाजाचो आसा आनी ST समाजा वयल्यानूच ताका बरें लोकांनी निवडून हाडलेलो, लोकांचे गाराणे आयकतालो, लोकांचे आवाज जातलो आनी लोकांचे प्रश्न सोडयतालो म्हणून. पूण खंय तरी आमकां हें दुख्ख दिसता की तो सुद्दां हे लोकांचें दुख्ख समजोंक शकलो ना म्हणून. आयज हे जें आमची शेतां आसा ती सगळीं ST समाजाची, सगळे गावडे आसा आनी
इतले कश्ट करून हांगासर उत्पन्न घेता पूण आयज तेंचे जेन्ना इतलो घावो येयला म्हणल्यार आयज तेंचो खंयच आमकां सपोर्ट मेळना. वासपूस करपाक सुद्दां येवना. वासपूस सुद्दां करपा येना. त्याच खातीर आमी मुद्दाम तेंकां सांगलेलें या मेळा लोकांक मेळा. सगळे शेतकार तुम्ही एसटीत दिसता न्ही? सगळे एसटी हय हय म्हणजे मिक्स आसा सगळे, पूण सगळे आमचे बहुजन समाजाचे चडशे चड एसटी आहा. सो आतां एसटी म्हणून तुमी जेन्ना आहा पळय, तुमचो एसटी 2 आमदार आहात आयज विधानसभेक, एक सभापती आहा, एक मंत्री आहा आनी बाकी आमदार आहा थोडे. कोण तुमचो येयला वासपूस करपा? तुमचो कितें प्रश्न कितें? ना ना आज पर्यंत कोण येवन एसटीच्या नांवार फक्त राजकारण चलता, राजकारण मतांचे राजकारण. हय कित्याक तुमी आतां बारीक घटक, तुमी मतां मारता म्हणून लोक एसटी तुमच्या जिवार ते आश्वासनां दिता, पूण तुमचे कोण आयकता येवन? ना कोण ना. कितें सांगपाक सोदता तुमी हेचेर तेंकां? आतां तुमी कितें तेंकां सांगूंक संदेश दिवंक सोदता की बाबा येया आमची वासपूस करा, हें करा, कितें पळया म्हणून? न्ही सांगपा म्हणजे सगळें सांगलेलेंच न्ही, पूण ती निर्णय करप न्ही. आतां हे आमगेले कोण आसा ते सगळे हें करता तेंकां सांगता बाबा पळया येवन तुमी हें करून. मागीर ती येवना जाल्यार मागीर कशें तेंकां कळटलें? स्वता येवन दोळ्यांनी पळोवं जाय न्ही तेणीन. सो आतां तुमी फुडलो स्टेप तुमी शेतकार म्हणून कितें करतले आतां? तें कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा थंय, तो आनी वयर काडीत आसा. सो तुमी आतां फुडलो तुमी कितें बसून कितें थरयतले बाबा कितें करया फुडें अशें कितें? ना तेचेर फुडें आमी हें करतले, तेजे फुडें जे कितें स्टेप घेवपा आसा ते घेतलेत. आतां आमचे जे डबल इंजीन सरकार जावं BJP सरकार म्हणटा, प्रमोद सावंत म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण गोवा करपा जाय, आत्मनिर्भर भारत करपा जाय. पूण आतां हे आमचे पिढ्यान लोक कसोवन येयल्ल्यो जमनी ह्यो स्वता स्वयंपूर्ण आशिल्ले, कोणा कडेन भीक मागनाशिल्ले, कांय ना, स्वता कमोवन खाताले, पोट भरताले, आरामात आशिल्ले. पूण आयज हेंच्याच पोटार हे बिल्डर लॉबी येता, तांकां प्रोत्साहन दिता हेच सरकार, आनी तांकां पोटाचेर राड येता. हितून आत्मनिर्भर जो स्वता आशिल्लो पळय तांकां लाचार करपाचें षडयंत्र आसा हें स्पश्ट दिश्टी पडटा. आयज हें जें अंत्योदय तत्वां म्हणटा तीं आयज हे सरकारा कडल्यान मेळना. कितें म्हणटा ते बिल्डर लॉबी सगळे आयज वयता थंय सगळें लोकांचेर अतिक्रमण जायत आसा, बारीक लोकांचेर. तुमी ह्या लोकल लेवलाचेर तुमी इशू लावन धरतले? इशू लोकांचो सपोर्ट आसा तुमकां शेतकारांचो? आतां तुमी पळोवंक शकता सगळे येयल्ले आसा आनी सगळे एकजूटीन आसा, आनी एकजूट जेन्ना आसता तेन्नाच आमचें यश मेळटा. हो लढो आसता आमकां सगळे सक्सेसफुली आमी करतले. आयज शेतकार एकठांय आसा, ग्रामसभेनूय हो विशय आमी मांडटा, पूण खंय तरी कोणाच्या दबावान हें आमची पंचायत मंडळ जावं हें काम करता तें आमकां कळना. पूण आमी हेजो पाठपुरावो करतले. आनी कितें जालें तरी पक्ष हो वेगळो गजाल आसा. कोण खंयच्या पक्षाचो हें हांगा अर्थ कांय ना, पूण तेंचो आवाज खंय तरी कोण तरी घेवन फुडें वचपाक जाय. सारकें न्हू? सो तुमी खंय तरी एकजूट आसा. तुमी हेचेर फाल्यां वेळ पडलो जाल्यार रस्त्यार हय थंय कोणी आसूं, BJP आसूं, MG आसूं, काँग्रेस आमकां तें पूण एक आमी सद्या एकजूट गांवचे म्हणून आयज सगळे एकठांय जाल्ले आसा. आनी तांकां मेन म्हटल्यार तुमी आतां पळयलां हांगा शेतां आसा, झरीचो सगळें सांगलें सगळ्यांनी जे कितें जो कितें त्रास काडटा शेतकार तें सगळें सांगलेलें आसा. सो जो भारतीय जनता पक्ष सांगता की बाबा शेतकारांक आमी अशें प्रोत्साहन करता, शेत हें करता, तशेंच जे भुरग्यांक कामाक हें करता. आतां थंय व्हडली व्हडली इंडस्ट्री आसा. हांव एक यूथ म्हणून आयज हांव उलोवपाक सोदतां की तुमी एक तर भुरग्यांक सारकें कामाक लाया, म्हणजे जे इंडस्ट्रीन आसा थंय कामाक लाया, ना जाल्यार ते शेत जे कशें कितें रोवप जे कितें तांकां देंवपाक शिकया. कारण आयचे जे आमचे भुरगे आसात ते असल्याच कारणां खातीर भिता. कारण हेंकांच सांगता पप्पा कित्याक देंवता, आतां कितें लागत पांयांक हें लागत, ते भयानूच आपल्याच जिवाक आपल्याच लोकांच्या जिवाक भिवनूच ते फाटीं सरता. कारण हें अशें ते कन्स्ट्रक्शन बांदता आनी ह्या कन्स्ट्रक्शनाक लागून खुबशी शेती फुडल्या वर्सा जर जालें जाल्यार फुडल्या वर्सा ही शेती जावची ना. ही जी आतां शेतां दिसता ती फाल्यां दिसत म्हणून गॅरंटी ना. दिसत म्हणून गॅरंटी ना, कारण ते सगळें त्रास जातलो, शक्य ना. मागीर चिखलाचो उदक सगळो त्या व्हाळान सुट्टलो. हांव म्हाजेंच सांगता, पयर हांवें उदक अशें तोंडार मारलें तें म्हाका
बोर्ड मारलेला तिथे सुद्धा काढून उडवलं त्यांनी असं तिथे बोर्ड मारले अवेअरनेस करपाक अवेअरनेस सगळ्यांना करपाक दाखवायला आणि की असं दाखोवपाक. बेकायदेशीर बघ काम चालू आहे म्हणून आधी इकडे असं होतं बघ 9 तारखेला बस हां आणि इथे जेव्हा हे होतं नव्हे गाड्या येतात जेव्हा फोंड्याहून पणजीला जातात किंवा आमच्या मंगेशीहून जे टुरिस्ट येतात तेव्हा इथे डिवायडर आहे मध्ये आणि गाड्या बघतो कसा घालतो इकडे असं हा फोटो आहे लाईव्ह उदाहरण तिकडे जाऊन दिसणार. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता तो काय करतो त्याला इथे रस्ता नाही ज्याप्रमाणे त्या ह्याच्यात दाखवलं पेपरांनी तिथे त्यांना रस्ता नाही. तो काय करतो तिथे आम्ही मुलं खेळतात तर तिथे आम्ही मंगेशची जी मुलं खेळतात बघ फुटबॉल तो ग्राउंडावरून तिथून ट्रक नेतो. समज जर उद्या जर काही अघातीत जर या मुलांना जर काही झालं खेळताना तर कोण जबाबदार तो जबाबदारी घेतो हां. तेव्हा त्यांनी एकदा तिथे ॲक्सिडेंट झाला त्या एका मुलाला त्यांनी लिपून ठेवला ह्याच्यात आणि ते कुंडईला नेऊन कुंडईचा कुठेतरी मुलगा ॲक्सिडेंट झाला तेव्हा गाडी मारून त्याने आत ठेवलेली गाडी. कोण जबाबदारी घेणार या गोष्टीची. आमी आतां तो एक्चुअल व्हाळ जो येता व्हांवन तो हांव तुमकां हांगा दाखोवंक शकता. म्हाज्या दावे वटेन आहा तो हो व्हाळ आनी होच तो व्हाळ जे शेतकार म्हणटात की हो व्हाळाक पयलीं उदक खूब आसतालें पूण आतां तें उदक तितलें ना. आनी ह्या व्हाळाचेरूच ही सगळीं शेतां आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकतात ह्यो भाजयो लायल्या तेका हे सगळें ह्याच व्हाळाचें उदक. सो फाल्यां शेतकारांक होच हुस्को आसा आनी ऑलरेडी उदक कमी जाला व्हाळाचें. फाल्यां ते फूल फ्लॅज तो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत तो असो वयल्या सायडीन तो प्रोजेक्ट आसा जाल्या उपरांत तेजे ह्याच व्हाळाचें उदक ते वापरतले किंवा तेंचें जें घाण उदक आहा तें ह्या व्हाळान सोडटले. सो तेचो इफेक्ट ह्या शेतकारांक ऑलरेडी जावंक लागला म्हाका दिसता न्हू. सो तुमी जे ओदर म्हाका म्हणटाले ती जी भाजी आमकां दिसता थंय जो एक पॅच आसा तो बहुत तो असो कित्याक जाला मातसो सांग आमकां. तो जो मदलो पॅच असो मदल्यो ते मेल्या भाजी ती कित्या खातीर हे उदका खातीर तो आतां पळय तेच हेच उदक काडून तो शिंपता न्ही थंय जाल्यार मागीर तेका ते आतां पळय ते भितर हें आसा न्ही उदकांक केमिकल किंवा बाकी हळशीक हय बाकी हळशीक तेका ती अशी मरता. अशीच आतां ते मिरची बिरची आमी वयर लायता न्ही तशीच मिरची आतां तुमकां दिसतली आनी थोडे एक 15-20 दिसांनी पळयात आतांच लागलो मरपाक पळय प्रकाशाला मरता आतांच मरपाक. हें उदक जर घालता न्ही तेका तें हें जाता न्ही. पयलीं अशें जायनासलें पयलीं अशें नासलें. हेचेरूच सगळें जाल्लें चलतालें. ह्याच व्हाळाचेर ह्या व्हाळाचें उदक आमी पिताले म्हणटा न्ही तुमकां घरा कडेन उदक केन्ना टाळनाशिल्लें. हेंच उदक पिताले. आतां हें पिवपाचें आमी आतां पिल्यार आमी रोग जावन मरतले. नाताले घरा वयताले आमी हेच उदक हांगा काम करून हांगा नाले गेले घरा. आतां आतां लोकपाचो उदकाचो कलरूय हें जाला तरी आनी थोडे दिसांनी पळय सामकें ग्रीन जातलें आनी सवळो जातलो वयर तेन्ना ते हातले हें बूड जाता. सध्या तरी तुमी थोडे शेतकार भाजी लायता पूण ही मेल्या दिसता न्हू मदीं मदीं. उदकाचो प्रॉब्लेम न्ही तो. उदकाचो प्रॉब्लेम आमी लायलें शेत न्ही आतां तूं मातशें पिकपा येयलें की ना मागीर आमकां खावपाक जाय न्ही दुकर भरता. दुकर भरता तो एक. म्हणजे शेतकार पयलीं त्रासान आसा तेतून हे अदीकचे त्रास अदीक हें आमकां टेन्शन हें आनी काय हाल आनी कश्ट घेवन तुमी इतलें लायता तेतून रानटी जनावरां ते काबार करता थोडे हातीक लागता ते आतां तें हेचो आवळ असो हेंचो तेच चड न्ही आमकां मागीर. सो आयज आमी हांगासर
ह्या शेतकऱ्यांची व्यथा पयली सरकार म्हणटा की आमी शेतांक प्रोत्साहन दिता, सरकार म्हणटा की आमी शेतकऱ्यां खातीर ह्यो इतल्यो येवजणी केल्या तितल्यो येवजणी केल्या, पूण दुसरे वाटेन मंगेशी आमी आयज हांगासर परिस्थिती पळयली की एक कन्स्ट्रक्शन येता रस्त्याच्या कुशीक, पूण फाटल्या वाटेन ही सगळीं शेतां आसात आणि हो जो व्हाळ आसा जो ज्या व्हाळाचेर ही शेतां सगळीं जगता, फक्त शेतां न्हू जाल्यार भाजयोय ती लायतात, तर तें कन्स्ट्रक्शन जें आहा तें ह्या व्हाळाच्या उदकाचेर त्या कन्स्ट्रक्शनाक लागून हावळ येवपाक शकता, तें उदक दूशीत जावपाक शकता, मागीर हें थोड्या दिसांनी उदक सुकतलें, पूण येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन तें ह्या उदकाचो वापर करतले. फक्त हेका आक्षेप कित्याक आसा शेतकारांचो किंवा थळाव्यांचो, तर तें कन्स्ट्रक्शन हें कमर्शियल आसा, लो लायंग एरियेन तें बिल्ड केलां. ते भायर पंचायतीक सुद्दां BDOन आदेश दिले की तेंचेर कारवाय करा किंवा ते लँड फिलिंग करता ते करपाक दिवं नाका, पूण अशें आसतना सुद्दां हें कन्स्ट्रक्शन आतां ऑलरेडी वयर सरलां, वयर येयल्लेलें आसा आनी हे सद्याक पिडीत जाल्या ते हांगासरले हे शेतकार. म्हणजे कोणूच ह्या शेतकारांक वाली ना काय कितें, कोणूच खंयचीच सरकारी यंत्रणा जावं पंचायत जावं फुडल्यो सरकारी यंत्रणा तेंची वासपूस करिना, तेंचेर लक्ष दिना आनी ही शेतां बाबडे ते कश्टान पिकयतात. फाल्यां जर तें उदक आटलें किंवा तें उदक सोंपलें जाल्यार ही शेतां करपाची कशीं हो व्हडलो प्रश्न तांच्या मुखार आहा. शेतां तांकां करपाची आसा, पूण जर हे अशे प्रकार घडपाक लागले जाल्यार ताका जबाबदार कोण? असल्यांनी जें 5वेचार गोंय जें थोडें उरलां तें सुद्दां काबार जातलें, नश्ट जातलें आनी उपरांत अशे हे जे शेतकार बाबडे कश्ट करून जगतात हेचेर तेंच्याय पोटार हावळ येतली. फक्त सरकारी अधिकारी जे आसात ते जर ऑफिसांनी बसपाक लागले, मंत्री फक्त परवरे रावपाक लागले जाल्यार ही ग्रावंड परिस्थिती जी आहा ती केन्नाच कोणाक कळची ना, कोणूच तेचेर कांय एक्शन घेवचो ना. पूण हो जो बाबडो शेतकार आसा तो मात वाऱ्यार पडटलो आनी तो त्रासान पडटलो, इतलें मात खरें. हांव विश्वनाथ नेने सयत, कॅमेरामन हर्ष, मंगेशी.